आमच्या देशाचे लाडके पंतप्रधान आणि या जगाचे लीडर माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचो आज 17वा वाडदीस आणि देशभरा भितर सगळ्याच कडांनी आणि जगभरा भितर सुद्दां ज्या ज्या कडांनी आमचे भारतीय रावतात त्या त्या कडांनी आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे अभिनंदन करपी अशा पद्धतीचे कार्यक्रम सगळ्या कडांनी जातात। आम्ही आयच्या दिसा आमच्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचे 17व्या वाडदिवसाच्या निमतान त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करता आणि मागता की ह्या देशाची आणि ह्या समाजाची सेवा करपा खातीर देवान ताका भरपूर आयुश्य दिवचें। आमी एक गजाल लक्षात आमच्या सगळ्यांच्या येता की फाटल्या 6 वर्सां भितर श्री नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जाल्ल्या ह्या देशाच्या वेगवेगळ्या सॅक्टरा भितर इकॉनॉमीक आसतले, सोशल रिफॉर्म्स आसतले, त्याच बरोबर हांगासरले एडमिनिस्ट्रेटीव कामां आसतलीं, अशा वेगवेगळ्या सॅक्टरा भितर भरपूर काम तर आमी फाटल्या 6 वर्सां भितर जाल्लें आसा। आनी म्हणून नरेंद्र मोदी कडेन पळयता आसतना 2014 ते 2020 असो फाटल्या 6 वर्सांचो जर आमी सगळ्यांनी आढावो जर घेतलो जाल्यार आमच्या अशें लक्षांत येता की आमचो देश जो आसा तो 2014 पयलीं जे एका पॉलिसी पॅरालिसिसांतल्यान वतालो तो देश आयज एका वेगळ्या पावंड्याचेर व्हरपाचें काम जर कोणी केल्लें आसत जाल्यार प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें। तुमकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पक्ष खंयच्या ना खंयच्या निमित्तान आपलें काम पक्षाचें काम कशें वाडटलें आनी पक्षाचें कार्य मुखार कशें वतलें ह्या बद्दल आमी काम करीत आसता। आमचो ह्या दिसांनी आज देशाचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी यांचो आज वाडदिवस आसा। समाजवाद आमी तांकां शुभेच्छा दितात। त्या निमित्तान पक्षान आज 17 ते 25 असो सेवा सप्ताह कार्यक्रम हेतून आमी लोकांक मेळप, झाडां ट्री प्लांटेशन करप, फ्रुट्स वांटप असो एक 25 तारीख कार्यक्रम 25 ते 2 ऑक्टोबर स्वच्छता अभियान हे अभियान सगळें आमी घेतले।